तुझी पवित्राय सूर्यावरी बांका यावे तुका ओखमान केलो देवा Bogos Maka Saiva Tuji Utom Dorai Orva Suci Ave Tuga Okmar Kero Deva Bogos Maka Saiva. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका येशू कृपा दिवं. आयच्या मिसाची इंतेसावां ही पुरी जावन आसात. जोकीम वेगस हाच्या ओतम्या पासत आमी मीस पेटयता. आमी मागता आयज सेलिया सिल्वा आनी एग्नस वेगस आपलो वाडदीस समोर उमता तांचे पासत मागतना एलेक्स आनी आफिजा हांचो 25th वेडिंग एनिवर्सरी ती आयज समोर उमतात तांचे पासत आमी मागुया. तांचे पासत मागतना आयज आपलो वाडदीस समोर उमता, आपल्या लग्नाचो दीस समोर उमता, दुसऱ्यो कसल्योय समारंभ आपल्या जिवितान करता तांचे पासत आमी मागुया खेरीत भाशेन आमच्या भाव भयणी पासत जांकां मागण्याची गरज आसा, आमचे पासत आमच्या वावरा धंद्या पासत, आमच्या भावार्था पासत, आमच्या कुटुंबा पासत आमी हे मीस ह्या वेळार भेटुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ह्या वेळार आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्मने बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. श्रीसा काकूत कर, श्रीसा काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या 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 काकूत कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापा मुखार आमी दवरुया. कोनवड्या बापा, बोऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातोक रट्टल्यांक तूं बक्षिताय.
खालतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव ओळखून घेता. तर आमची काकुतकोर आनी आमची पातकां बोगोस आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलो. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलो. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरचेक कोरार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलो आनी गोठान जाल्लीं शेतां भाटां हांव नव्यान तुज्या हातान घालतलो. कोयद्यांक हांव म्हणटलो, भायर सरात आनी कालोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरो मेळटलो आनी सगळे कोड्डे दोंगोर चरोवपाचें मैदान जातलें. तांकां कोदींच भूक वो तान लागची ना. जळटो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना. कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या जोरीशी तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगराचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राजमारोग मालाचेर चोडून वेतले. पयस पयस थावन येतलीं, उत्तोरे थावन आनी अस्तोमते थावन पावतलीं. सिनेमा थावन परतून येतलीं. मोलबा संतोसान बोब मार, प्रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो मुरगोटून गायन करात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेक बुजवण दिता आनी कश्टवल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्पोरान म्हाका सांडल्या, सर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बालाक विसरत गाय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय? पूण ती पोरयान विसरत जाल्यार हांव तुका कोदींच विसरचो ना. देवाचें उतोर्ये. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब हे पोरी जातलो, सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. उतून म्हणया, सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब, सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान शेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब, सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब, सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. उद्गार. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून सुदैवांक म्हळें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. ह्या पासत जुदेव ओदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदतले, कारण तो
न्हूच संवसार सोणवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सच सांगतां, आपणाचेच ओस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलें पुताक दाखयता, उठयता आनी तुमी अजाप जावच्याक हांचेवून व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दितात तसोच पुताकूय सगळ्यांनी मान दिवचो. बापाक मानिना म्हूण ताणें सगळी मनसुबी पुताच्या हातान दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडल्या ता बापाक मानिना. हांव तुमकां सच सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता, ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्यांची आनीक मनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरतलो. हांव तुमकां सच सांगतां, असलो वेळ येता, होच तो वेळ की मेलोली देवाच्या पुताचो ताळो आयकतली, आनी जीं तो आयकता तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापान खाशा जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत तांचें सवें आसोशें केलां. आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक मनशाचो पूत हाच्या विशीं अजाप जावं नाका. असलो वेळ पावत आयलो की समाधानी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणीं वायट केलां तीं खास सोसूंक उठटलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां, आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खोशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये Magari tuka Krista. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां थंयसर अशें आयकूंक मेळटा, सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलो, हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरजेक कोरार कसो तुका नेमून दिला. आमकां सगळ्यांक देवान वेंचून काडल्या, आनी जेजू उदेशी आनी आमच्या बावतिस्मा उदेशी आमकां जेजून जो कोरार स्थापला त्या कोराराची भागीदाराच न्हय पूण त्या कोराराची खुणां देवान करून दवरल्या. आनी ह्या कोराराची खुणां कशी आमी जियेतना प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जे स्वाती निराशीपण आसा, ज्या वेळार आमच्याच जिवितान आमकां दिसता की देवान आमकां सोडल्यांत, जशें हांगासर बरयलां, सियोना तूं म्हणटा सर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. असली परिस्थिती आमची जायते फावटी जाता. आमच्या जिवितान वयर सकयल जाता तेन्ना आमी घडयेक चिंता आसतली की सर्वेस्पोर म्हाका विसरलो काय. आनी सर्वेस्पोर तुज्या ह्या प्रश्नाक आयच्या वाचपान जबाब दिता. आनी तो म्हणटा, एक आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याक एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत काय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना काय. आनी ही आवय पासून आपल्या भुरग्याचो मोग आनी भुरग्याची दया करूंक विसरली जाल्यार हांव
तुमचो मोग केन्नाच करूंक विसरचो ना. होच जावन आसा बोरवांचो देवाच्या मोगाचो, कित्याक देव जावन आसा मोग आनी ह्याच मोगान देव विस्वाशी. गॉड इज लव अँड ही इज फेथफूल इन लविंग अस. होच बोरवांचो देवाचो आमकां जेजूच्या जिवितान दिश्टी पडटा. आयच्या पयल्या वडीन शुभ वर्तमानाचे जेजू आमकां सांगता, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. ह्या संवसारान जेजू आयलो तेन्ना ताणें बापाचें काम ह्या संवसारांत केलें. आनी बापाचें काम म्हणल्यार कितें? जी कोण वजनान खाल चेपल्यांत, जी कोण कोस सोंसतात, त्रास सोंसतात, तांकां त्या त्रासांतले कोश्टांतले भायर काडूंक जेजू वावुरलो. कुड्ड्यांक ताणें दोळे दिले, भेऱ्यांक ताणें कान दिले, जांकां चलूंक जायनासलें तांकां चलूं शिकयलें. हें देवाचें काम जेजून ह्या संवसारांत जेन्ना तो आयलो ताणें केलें. जेजूचें जिवीत पळोवन आमकां बापाच्या मोगाचो अनुभव मेळटा. आमच्याय ओत्मीक जिवितान ह्या वेळार आमकां जे प्रश्न आसात, आमकां जेन्ना दिसता की आमी एकसुरी आमच्या जिविताची यात्रा आमी चलता तेन्ना आमकां दिसता, तेन्ना उगडास दवरुया प्रितीच्या भाव भयणीनो, की जेजून आमकां ही भासावणी दिल्या की संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा. तुमकां दिसत की तुमी एकली चलतात, पूण रावात. म्हजें आसणें तुमच्या जिवितान अनुभवात. वेट, स्टॉप अँड एक्सपिरियन्स द प्रेझन्स ऑफ जीजस इन युअर लायफ. जेजू म्हजे बरोबर चलता आनी हांव एकली ना, हांव एकलो ना. हो बोरवांचो आनी हो अनुभव आमच्या जिवितान घेतल्या उपरांत मागीर आमच्या जिवितान कसलेय अदृश्ट येवं आमी ते फुडो करूंक शकतले. आविलाची भागीवंत तेरेजा आमकां अशें सांगता, गॉड प्लस वन इज इक्वल टू एन आर्मी. देव आनी एकलोच मनीस एके फौजे परस अदीक शक्तिवंत जावंक शकता. हांव एकलो चलतां, हांव एकली चलतां, हें चिंतप आमच्या मनान येता तेन्ना ही उतरां मनान दवरुया. हांव ह्या समाजांत, म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या जिवितान वायटा आड झुजतां आनी म्हाका जायते फावटी दिसता जायत की एकलोच हांव कितें करूं. पूण उगडास दवर, गॉड प्लस वन इज एन आर्मी. आनी देव आमकां बोरवांचो दिता की हांव तुजें सांगता आसा, हांव तुका केन्नाच सांडचो ना, हांव तुका सदांच सांबाळून दवरतलो. ही देवाची उतरां आमच्या काळजान गोठ धरून आमचें जिवीत आमी बोरवांशान चलोवंक आमकां ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन देवाची कृपा आनी बोळ आमी मागून घेवया. भेटोवने आमी गायन गावया C8. बापाक मानना, पान 40-71. C8 पेज 71. Bapak mana gor bairo zai tarzaci goriboki takanaka boridana zai beraci doyamriti mogar bapa Mogar Bapa Madutuge Mogar Meli Melori Mogar
म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण म्हाका तुमच्या हें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आडावा सोर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर्वेस्पोरा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकी सोयंबाची कोतां कोंदवाडायेन धुवन काड आनी आमकां ओदीक ओदीक नवीं मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्वेस्पोरांत उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक गावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो नवो काळ सोडवणेचो, आमच्यो वंदावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान. सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयता तूं आमकां. देखून सगळ्या दुता सांगाती तुजी स्तुती निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Povit, 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 Novarazo sorbespor tu, Sorgari sozan, Gloria tuya vojvoda, Usorgi tu caso soy, Sorbespora nami, Behedata caso, Usorgi tu caso soy. आयज चवथे महाप्रतून आमी घेतल्या. पवित्र बापा, तूं भोव व्हरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो जाणवायेच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखाणटा. मनशांक तुवें तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी तुजी आपल्या रोचणाराची सेवा करून ताणें सर्व रोचणेचेर राजवटकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागोत ओगडायली, तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळान सांडूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकुतीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन नवे करार केले आनी तुज्या प्रबोद्या वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकी पवित्र बापा, संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलो की नेमलोलो काळ भरतूच तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवंडा जावच्याक धाडलो. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी आंकवार मारयेतावन तो सोलमलो. पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गोतीन तो जियेलो. दुबड्यांक सोडवणेची, कोयद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची खबर ताणें पुरगोट केली. तुजी मांदावळ पुर्ती करूंक ताणें आप खोशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय, पूण आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जालोल्या आपणा खातीर आमी जियोच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्र आत्म्यांक पाठयलो. हो पवित्र आत्मो भावार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयलें व्हरतें देणें. संवसारांत आपलें काम सोंपोवन आमा मनशांक सुपूर्णायेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा,
सासणीक कराराची खुणा करून जेजून दवरला तो व्हरतो संस्कार आमी आतां समोरमच्याक. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं म्हूण आनी अशी ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागता. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा तुवें ताका मोहिमेवंत करचो वेळ पावतोच ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. तो जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी ताणें दाका सऱ्यान भरलेली काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमचे सोडवणेचो उगडास आमी समोरमता. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देंवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चोडला म्हूण आमी परगट्टा आनी वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट आमी पळयता. तुका मानता आनी आख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, तुवेंच तुजे पवित्र सभेक दिल्ले बोलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालचींत वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मोयपासान एकठांय आनी तुजे मोहिमेच्या मानाक जेजू सवें एक जिवी बोली आमी जावंक निर्मी. बापा, जांचे खातीर आमी ही भेटवणी करता त्या सोमेस्तांची काकूत कर. भोव करून तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भागिबोन बापाची, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाची, पवित्र सोबेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी सगळ्या धर्म म्हणयाऱ्यांची, तशेंच ही भेटवणी करतल्यांची हांगा हाजीर आसतल्या आम्हा सगळ्या तुजे परजेची काकूत कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या सोमेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी जांचो भावार तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा, आंकवार मारये देवाचे मायेच्या सांगाता आनी तुज्या दोर्नदुतां आनी भक्तां बरोबर आमा सोमेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गीचें सूख सोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रोचणे बरोबर आमी तुका वाखाणूंक पाव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. किचे करत वरकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमेण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावुया. एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो एकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगलीं जेजू वचप आमी सामे एकूच जीवन सगळ्याक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोत एका जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजां जोडटा. एका चुड्यान आमकां वांटो एकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगलीं जेजू वचप आमी जाले.
प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक ओकोत जावच्याक हो उंडो आनी सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां खास्तीचे कारण जावंक निर्मी नाका. भोगोर ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळो शिकोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज कुर्साची वाट, आयज आनी फाल्यां 13th आनी 14th ह्या दिसाक कुर्साची वाट घराघरांनी व्हडलें बाट 3 हांगासर आसतली. 5:30 ती सुरू जाता. सो 13th and 14th कुर्साची वाट व्हडलें बाट 3 घराघरांनी वचून कुर्साची वाट ही आमची भाव भयणां करतली. तुमकां कोडीत करूंक लायला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. दोयाळ देवा. I4 पान 170. I4 पेज 117.